नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक परत एक फावट पंचायत इलेक्शन पंचायत एक्सप्रेस तुमच्या खातीर आमी घेवन आयिल्ले आसा आणि आयज कलांगूट मतदारसंघात परत एकदा कलांगूट जी पंचायत आसा थंय आसा अँड येस कलांगूटचे आमदार मायकल लोबो सर कलांगूट पंचायतीचे जे बरे उमेदवार आसा तांकां सपोर्ट करपा खातीर भायर सरलेले आसा. सर ही एक पंचायत अशी आसा परत एक फावट पुराय गोंयची नजर आसतली कारण एक ट्युरिजम बेल्टाचो सारको मुखेल एक हेडक्वॉर्टर म्हटल्यार जाता ही एक पंचायत आसा आणि हांगासर जर तुमचे सपोर्टर्स जर आयले जाल्यार काम करपाक आनीक बरें जातलें कारण खुबश्यो गजाली ज्यो हांगासर जायत गेल्ल्यो आसात ताजे भितर एक म्हणटा हांव. तुमकां कितें दिसता सर ह्या फावटीचें इलेक्शन कशें जातलें? इन शॉर्ट गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता हांव की दीस पंचायत जी कलांगूट आहा ही वर्ल्ड फेमस ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन प्लेस ह्या भागान आहा. कलांगूट म्हटल्यार आख्ख्या संवसारान हो जागो फेमस. जो रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसलो तो पंचायतीन हिंगा दिवंक ना लोकांक. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ते ओन जाले म्हणजे बिल्डिंगी जाल्यो हॉटेल जाले आनी तेका लोक सजमले थोडे डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी हे पंचायतीचे जे मेंबर आहा ते लोकांक सांगूंक लागले हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा. तशें न्हू तें डेव्हलपमेंट म्हणजे बरे रोड जावपाक जाय, बरे फुटपाथी जावपाक जाय, बरे गटर जावपाक जाय उदक वचपाक, बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय, लायट बरी आसपाक जाय. हिंगासर आयज बसून इतली हॉटेलां आहा म्हाका दिसता ह्या कलंगूट विलेजीनूच अबावट 5000 रूम्स आहा जे आमचे लोकल लोकूय भाड्याक दिता आनी हॉटेलांय बांदलेली आहा. लायक 5 स्टार हॉटेलूय आहा, 3 स्टारूय आहा, 2 स्टारूय आहा आनी गेस्ट हावस आहा. पूण ह्या जाग्याचेर आमचे कडेन आयज पासून एक सब स्टेशन ना इलेक्ट्रिसिटीचें. कलांगूट पंचायत हॅज ओन्ली मिल्क द काव म्हणजे हे मेंबर जे आहा अशें दूध काडलें गायेचें की तेका दुसऱ्या वर्सा हेंच दिवंक ना म्हणजे एक ग्रास दिवचो पडटा बरें दूद येवपाक, ताका खाण दिवचें पडटा तें दिवंकूच ना. खाली मिल्क काडलें आनी आपल्याक दवरलें घरा म्हणजे आपूण तंदुरुस्त जाले. आपले ते 11 मेंबर जे आतां आहा आनी आदले मेंबर जे आहा ते तंदुरुस्त जाले. तेंची बिल्डिंगी येयल्यो व्हडल्यो आपले ओन. गोंया भायर वचोन पासून तेंच्यांनी हॉटेलां बांदली, खंयच्या तरी घाटार वचोन हॉटेलां बांदली म्हणजे पयशे लोकांचे ह्या लोकांनी निवडून दिले ह्या लोकांक आनी घाटार वचोन हेंच्यांनी 50 रुमाची हॉटेलां बांदली म्हणजे गोंयान दाखोवप ना की आमचे कडेन हॉटेलां म्हणून. थिंगा वचोन बांदली. जाय जाल्यार लोकांक हांव प्रूफ बसून दाखयता. इन्व्हेस्टिगेशन आतां जावपाचें आहा तें व्हडलें बरें मोठें. पण इन शॉर्ट सांगूंक सोदता हांव की कोंगूटच्या लोकांक ह्या पॉलिटिशियनांनी फटयले. हे जे लोकल पंचायत मेंबर जाले तेणी आपले बक्षीस घेवपाचेच पयले लोकांक काडले आनी सायडीक मारले. लोकांक एक NOC घेवपाक एक लायसन्स घेवपाक गेस्ट हावसाचे रेस्टॉरंटाचे 10 पावटी हे पंचायतीन रावंड मारूंक लायता. हे सगळें बंद जावपा खातीर पिपल्स पॅनल आमी हाडलेले आहा हिंगा लोकांचे पॅनल आनी आमी कांय लोकांक चूज केल्ले आहा बरे लोकांक की हेणी डिलिव्हरी लोकांक दिवची जे कितें हिंगासर मेळपाक जाय. जे आयज आमी उलयता दॅट इमिडिएट सर्वीस, प्रॉम्प्ट सर्वीस, टायम बाउंड सर्वीस ही लोकांक म्हाका दिसता ज्या दिसा एप्लिकेशन येयलें विदीन 1 वीक प्रोसेसान लोकांच्या घरा पावपाक जाय. हाऊस टॅक्स हिंगा इतले वाडयल्ले आहा, एस्टॅब्लिशमेंट लायसन, ट्रेड लायसन इतले वाडयल्ले आहा. गार्बेज टॅक्स हे एक हॉटेलाची 1 लाख घेता. आतां लोकल रेस्टॉरंट चलयता तेजे 1 लाख गार्बेज टॅक्स म्हणजे हे व्हरोन कितें गार्बेज आपल्या घरा कडेन ट्रीट कोत्ता अशें दिसता म्हाका. म्हणजे सरपंच आपल्या घरा व्हरता कशी दिसता ती गार्बेज. हो वॉर्ड मेंबर आपल्या घरा व्हरता. आय एम टेलिंग यू बिकॉज आय एम अ लोकल पर्सन. म्हाजे ओन रेस्टॉरंटाचो एक्सपिरियन्स सांगता हांव. आमी 1 लाख गार्बेज टॅक्स फारीक करता. आमी येदो व्हडलो प्लांट बांदला गार्बेज प्लांट एट कलांगूट, द बिगस्ट प्लांट इन एशिया. हो प्लांट गार्बेज फूल ट्रीट करून प्रोसेस करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता. पंचायतीचें काम खाली ह्या रेस्टॉरंटातले हो ह्या घरातली गार्बेज घेवप ट्रकान घालप व्हरोन थिंगा दिवप इतलेंच काम. त्या खातीरूय स्कॅम आहा. 75 lakhs हे पंचायतीचो पयशे मोडटा हे गार्बेज व्हरोन थिंगा पावोवपाक. म्हणजे तूं चिंत हे कसलो भ्रश्टाचार ह्या पंचायतीन चालू आहा पळय तो. जो रोड MLA कोत्ता
तोच रोडाचो हो टेंडर काडटा. इन्क्वायरी चालू आहा. आमी लेटर केल्ले आहा BDOक, PWD कितले अशे रोड PWDन केले आनी तेजे उपरांत पंचायतीन हेचे टेंडर घातले. म्हणजे PWD रोड करतात तोच टेंडर पंचायत करता आनी रोड करिनासतना पयशे खाता. म्हणजे असलो मोठो भ्रष्टाचार आहा ह्या पंचायतीन. लोकांक हेंकां घरा धाडपाचो अत्यंत गरज आहा. आनी लोकांची जितके घरांनी हांव वयता तेच लोक म्हाका सांगता ह्या पावटी पंचायत चेंज 25 वर्सांनी 25 वर्सांनी ही पंचायत चेंज जाता ह्या पावटी. लोकूय ह्या फावटी चिंततात की जर MLA आनी पंचायत जर वांगडा आसत जाल्यार कानोळे आमी तशें उलयताले तशें एकदम बरें स्मूथ पंचायत चलपाक शकता. सर खुबशे फावटी बरें डेव्हलपमेंट हांव कितें म्हणटा लोकांचें डेव्हलपमेंट जावचें आनी लोकांचें डेव्हलपमेंट जर तर जावपाक जाय जाल्यार लोकांनी बरे मनीस निवडून हाडपाक जाय. आनी हेच ह्या पावटी लोक करपाचे आहा. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ कलंगूट विलेज की लोक बरो मनीस निवडून हाडटले आनी असो निवडून हाडटले की तो मनीस तेंची कामां करतलो. जे हिस्पान हिंगासर करप्शन चालू आहा ते बंद जातले. ज्यो मोठ्यो मोठ्यो बिल्डिंगी येता त्यो बंद जातल्यो की हिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर येवसर आनीक मोठ्यो बिल्डिंगी नाका. आय एम ऑन रिकॉर्ड. आतां लॉय पास जातलो तो की इन्फ्रास्ट्रक्चर येवसर म्हणजे आमी हिंगा सेवरेज लायन चालू आहा. आयज अंडरग्रावंड उदक पोल्यूट जाल्लें आहा कलंगुटान. म्हणजे उदक जमीन आनीक उदक घेयना भायर मारून दिता परतून. ही जी हॉटेलां आहा 50 रूम 60 रूम तेंचे कडेन सेवरेज प्लांट ना आनी उदक खंय उडयतले. सो खंय तरी हें उदक वचोन ट्रीट जावपाक जाय. कलंगूटचे अंडरग्रावंड वॉटर परतून क्लीन जावपाक जाय. ते खातीर आमकां 5 वर्सां लागतलीं हें क्लीन करपाक उदक. सो ते खातीर हो सेवरेज प्लांट कनेक्शन येवसर till the plant is not connected, we will not allow any more big buildings, residential flats or hotels to come in this village. म्हणजे construction licenses will be suspended till infrastructure comes, like sewerage connection to the people. Sewerage plant start जावपाक आनीक 6 म्हयने लागतले 5-6 म्हयने ते जावपाक जाय. मागीर हिंगा सब स्टेशनाचें काम स्टार्ट जावपाक जाय. लायट दिवपाक जायना आनीक. लायट दिसाक 5 पावटी लायट वयता. कित्याक वयता? मिस्टेक कोणाची? पंचायतीची. ते NOC दीत रावता 5 लाख घेता NOC दिता. हो चार्ज आहा म्हाजो. NOC काडटा बिल्डींग रेडी जावंकूच ना ऑक्युपन्सी दिली ताका. आदली बिल्डींग आहली म्हणून एक लेटर दिता आनी म्हणटा दिस इज ओल्ड बिल्डींग NOC ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हियर बाय गिवन. हें कितें? असलो भ्रष्टाचार चलता हिंगा की असली लायटीची कनेक्शनां दिल्या की आयज लोकल लोक सफर जाता. लोकल लोक म्हाका फोन मारून सांगता सर वॉट इज गोईंग ऑन. आमी आयज ट्रान्सफॉर्मर सेंटर कांदोलीम सब स्टेशनाचेर घातले एक्स्ट्रा हाडून. नागवा हाडून घातल्या 5-5 कोटी पडटा ताका. ट्रान्सफॉर्मर सेंटर इन द सब स्टेशन. हिंगा सब स्टेशन येवपाची गरज आहा. हेणी काम करूंकूच ना. मार्केट जो तर कलंगूटचो वचून पळयत जाल्यार लोकांक कळटलें हांव कितें उलयता पळय तें. मार्केटान पांव घालपा सारको जागो ना. म्हणजे इतलो हिंगा खाली हे जे पयशे खाता लोकां खातीर कांयच करिना. आनी दाखयता बिलां व्हडली पंचायतीन. म्हणजे हिंगासर इन्कम जो आहा तो 6-7 crores आहा. 7 कोटी जेन्ना भितर येता ते पयशे मोडपाक जाय न्हू. ती बिलां लायिल्ली आसता. एंड ऑफ द इयर 6 कोटी 7 कोटीची बिलां वा 8 कोटीची बिलां एक्स्ट्रा बिलां लायता. म्हणजे फुडल्या वर्सा हे आनीक पयशे उरल्या फारीक करपाचे. म्हणजे गार्बेज काडली रोड हो केलो थिंगा हें लायटीचें काम केलें थिंगा आनी कितें केलें म्हणजे लोकांक फटोवप बिलां आहा. हें सगळें बंद जावपा खातीर म्हाका दिसता लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आहा. नक्की म्हाका दिसता हे लोक डिसिजन घेतलेच सर. पूण तुमचे सुद्धा काही विजन्स आशिल्ले आनी ते म्हाका दिसता खुबश्या कारणां खातीर उरता. जेन्ना आमी गेल्या फावटी तुमचे कडेन MLA पंचायत आनी MLA जेन्ना वांगडा आसना आमदार काम करूंक सोदता पंचायत करपाक दिना. तेंचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसता. आयज आमी कांदोलीम प्लेटो जो आहा हेचो शिंकेरेचो वयर थिंगा बरो पार्क घातलेलो आहा. चिल्ड्रन्स पार्क, एल्डरली पीपल पार्क, युथा खातीर जीम, ओपन जीम. कलंगूटान एकूय येवंक ना अजुनी. कित्याक हिंकां नाका येयल्लो. हे भुरग्या खातीर कांयच करूंक सोदिना. फुटबॉल ग्रावंड जो आहा पळय तो ताका लॉक मारून दवरता 6:30 लॉक. हे भुरग्या खातीर रातची 10-11 बसून खेळपाक आमी दितले. हे हांव उतर दिता आमच्या भुरग्यांक युथाक. फुटबॉल खेळपाक रातची 10 बसून फ्लड लायट घालून सारके लायट्स घालून. हो जागो पंचायतीचो न्हू, हो जागो गव्हर्मेंटाचो.
ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचो जागो आनी डेव्हलप केला हो ग्रावंड भुरग्यां खातीर. रातचे 6:30 जाली ताका लॉक मारता. म्हाका दिसता खंय तरी हुकुमशाही चल्लेली आहा, ही बंद जावपाक जाय. आनी युथा खातीर आमी बरो एक 3-4 जिमनेजियम वीच वील बी फ्री ऑफ कॉस्ट. जिमनेजियम युथा खातीर आमी क्रिकेटीचो ग्रावंड, युथा खातीर आमी व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, इंडोर क्लब्स करपाची आयज गरज आहा. कित्याक यूथ म्हणटा कांय ना एक्टिविटी. कलंगूट विलेज इज ओनली फूल ऑफ ट्युरिस्ट ओनली. इंडियन ट्युरिस्ट, फॉरेनर्स, हे ते कांय सिस्टम म्हणटा पळय तो ना. हिंगासर तूं पयशे आयल्यार रोडाचेर गार्बेज दिसतली तुका. पार्रा विलेजीन दिसची ना, कांदोली विलेजीन दिसची ना, बिकॉज थिंगा आमी बिन्स घातलेले आहा. आतां ह्या विलेजीन अंडर गार्बेज कॉर्पोरेशन हांव 2500 बिन्स इमिडिएट घालता. ही पंचायत इलेक्शन जालें तशें 10 दिसांनी बिनां घालप चालू जातली, व्हडली बिनां. लोकांनी हाडून आपलो कचरो थिंगा घालपाचो, आमी हिंगासून फॅक्टरी व्हरोन दितले. क्लिनस्ट विलेज जावपाक जाय. नायट लायफ कलंगूटची एक इम्पॉर्टंट ट्युरिस्ट बेल्टा खातीर इम्पॉर्टंट एक गजाल आसा. सो त्या टायमार खुबश्यो अश्यो अनवॉन्टेड गजाली जावपाच्यो शक्यता आसा. सो ते खातीर कलंगूट हांगासर तुमचे कितें प्लॅन्स आसा? इफेक्टीव पुलिसींग जायना. आय हॅव टेकन टायम एंड अगेन मिटिंग्स विथ द पुलीस डिपार्टमेंट. पूण आमकां हिंगासर पुलीस स्टेशन जे आहा ताका स्टाफ दवरपा खातीर जागो ना. धाकटुलें आहा. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाची गरज आहा. त्या खातीर इवन जे नायट लायफ आहा ते जितके जाता तितके आमी आनीक वाडोवपाक दिवंक पारना. जितके आहा तितले बरें आहा. बिकॉज जितके वाडटा तितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुबेज जावं तो आमचे कडेन सद्याक ना. सो नायट लायफ एज फार एज लोकल्स आर कन्सर्न, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, टॅक्सी ओनर्स, जे 2 व्हिलर रेंट अ बायक आसूं तेंकां सगल्यांक इट इज प्रॉफिटेबल. रेस्टॉरंट्स, आमचे लोकल रेस्टॉरंट, शेकवाले, तेंकां सगल्यांक प्रॉफिटेबल. इट इज रिक्वायर्ड. बट रेग्युलेटेड नायट लायफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. फायनली you cannot disturb anybody. So we will put regulations in place. We will put rules in order. म्हणजे rules आहा पळय ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. ट्राफिक सुद्दां आतां खूब मेजर इशू जाल्लो आसा. कारण इन द सीझन हांगासर खुबशे ट्युरिस्ट फक्त कलंगूट एअरपोर्टान देंवले किंवा ट्रेनीच्यान आयले काय कलंगूट पयलीं वचपाक सोदतात बीच भोंवपाक. सो ट्राफिक सुद्दां तितलें आनी हांगासर रस्ते खूब कमी आसा. सो ताजे बद्दल तुमचें कितें आसा? See, we have already widened the roads. Multi-level car park is the need of the hour. व्हडल्यो बशी कलंगूटान भितर घेवप ना हे आमी आनीक डिबेटींग आमचें चालू आहा. लोकलांक कॉन्फिडन्स घेवन, पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी बॅरिकेडींग करतले. आनी थिंगा आमी वी वील पुट अप आवर वी कॅनॉट पुट दीस पुलीस एवरीवेअर. वी वील पुट अप सिक्युरिटी गार्ड्स. एक पुलीस आसतलो तेंच्या कडेन. आनी थिंगा त्यो व्हडल्यो बशी बंद करतले. थिंगासर तेंच्यांनी लोकलांचे धाकट्यो टेम्पो ट्रॅव्हलर ओ मिनी बसी घेवन भितर येवपाक जाय. सो वी वील नॉट अलाव ट्रॅफिक टू बी जॅम्ड इनसायड. वन लास्ट क्वेश्चन. विथ द थंपिंग मेजॉरिटी ह्या फावटी आख्ख्या गोंयांत तुमकां मेळिल्ली आसा, बऱ्यापैकी मेळिल्ली आसा. आनी हांगासर सुद्दां अनडाउटेडली मेळपाकूच जाय, कारण इतले लोक सपोर्ट करता तुमकां, इतले मोठ्या संख्येन आयज भायर सरलेले आसा. वॉट यू फील सर? कितें दिसता तुमकां? सी, फायनली लोकांचेर आहा. लोकांक जर तर कलंगूट विलेजीन चेंज जाल्ले जाय, कितें तरी बरें जाल्लें जाय जाल्यार ते बरे मनीस निवडून दितले, बरी पंचायत घडटली. अशें न्हू की म्हाजो कंट्रोल आसतलो. म्हाजो कंट्रोल म्हाका खंयसरूच नाका. आय वॉन्ट टू डू वर्क. म्हाका काम करपाक जाय. आनी काम करतना म्हाका बरें काम करतना म्हाका हिंड्रन्स नाका. अशें जाल्लें आहा. गेली 5 वर्सां इतली लेटरां दिल्ली आहा पंचायतीन. PWDक लेटर केल्लें आहा, इलेक्ट्रिसिटीक लेटर केल्लें आहा, PDAक आमचे लेटर केल्लें आहा, डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें आहा की आमकां हो रोड गव्हर्मेंटान हॉटमिक्स केल्लो नाका म्हणटात ते. सेवेरेज लायन गेल्ली नाका. इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केबल जाल्लो नाका. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गव्हर्मेंट करूंक सोदता ती पंचायत लेटर कोत्ता आमकां नाका म्हणून. म्हणजे 25 वर्सां जालीं सगळ्या आमदारांक हेणें स्वतायले. खाली हांव एकलोच ताका मेळलो की हेचें आयकोनासतना आमी काम केलें. कलंगूटान एक हिटलर आहा, तेजें आयकोनासतना आमी काम केलें. म्हणजे तो सगळे डिपार्टमेंटांनी लेटर घेवन गेलो आपले पंचायतीचे लेटर हेडीर. मिसयुजींग ऑफ द पंचायत लेटर हेड बाय द एक्स सरपंच. डिक्टेटरशिप. दिस हॅज टू एंड. अँड पीपल have to give very friendly
पर्सन एज अ सरपंच म्हणजे तेणी जो तर बरे मनीस निवडून हाडले जाल्यार बरो मनीस सरपंच जातलो इतली गॅरंटी दिता हांव. 15 वर्सां कलांगुटान एकूय मनीस असो नासलो की कलांगूट पंचायतीन वचोन सांगूंक शकता की हें तूं करता तें रॉंग, हें अशें जावपाक जाय रायट म्हणून. हें कोणेच सांगूंक ना कित्याक लोक भियेताले, कित्याक तेजे टॉयलेटीक नोटीस धाडटालो. तेजी टॉयलेट जी भायर आहा घराच्या भायर जी गोडेक प्लॅनार येवंक नासतली ओर स्टोर रूम आहा तेका पासून नोटीस धाडटालो. म्हणजे तेच सांजे नोटीस येताली तुका. म्हणजे तूं आनीक उलोवप ना, तुवें जे आयज सजेशन दिलां 4 लोकां फुडल्यान तें नॉट एक्सेप्टेड. 15 वर्सां पयलीं सेवरेज लायन पास जाल्ली ती हांव आतां करता. म्हणजे तुमी चिता कोंगोडच्या लोकांनी चिंतपाक जाय इतली डिले कित्याक जाली. म्हणजे गेल्या आमदारांक 10 वर्सां जो आमदार आसलो पयलीं तेका हेणें करूंक दिवंकूच ना हें काम. तूं आमचे रोड खणो नाका, तूं आमकां नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक परत एक फावट पंचायत इलेक्शन पंचायत एक्सप्रेस तुमच्या खातीर आमी घेवन आयिल्ले आसा. आणि आयज कलांगूट मतदारसंघात परत एकदा कलांगूट जी पंचायत आसा थंय आसा. अँड येस, कलांगूटचे आमदार मायकल लोबो सर कलांगूट पंचायतीचे जे बरे उमेदवार आसा तांकां सपोर्ट करपा खातीर भायर सरलेले आसा. सर, ही एक पंचायत अशी आसा परत एक फावट पुराय गोंयची नजर आसतली, कारण एक ट्युरिजम बेल्टाचो सारको मुखेल एक हेडक्वॉर्टर म्हटल्यार जाता ही एक पंचायत आसा. आणि हांगासर जर तुमचे सपोर्टर्स जर आयले जाल्यार काम करपाक आनीक बरें जातलें, कारण खुबश्यो गजाली ज्यो हांगासर जायत गेल्ल्यो आसात ताजे भितर एक म्हणटा हांव. तुमकां कितें दिसता सर ह्या फावटीचें इलेक्शन कशें जातलें? इन शॉर्ट गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता हांव की दीस पंचायत जी कलांगूट आहा ही वर्ल्ड फेमस ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन प्लेस ह्या भागान आहा. कलांगूट म्हटल्यार आख्ख्या संवसारान हो जागो फेमस. जो रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसलो तो पंचायतीन हिंगा दिवंक ना लोकांक. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ते ओन जाले, म्हणजे बिल्डिंगी जाल्यो, हॉटेल जाले आनी तेका लोक सजमले थोडे डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी हे पंचायतीचे जे मेंबर आहा ते लोकांक सांगूंक लागले हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा. तशें न्हू तें डेव्हलप नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक परत एक फावट पंचायत इलेक्शन पंचायत एक्सप्रेस तुमच्या खातीर आमी घेवन आयिल्ले आसा. आणि आयज कलांगूट मतदारसंघात परत एकदा कलांगूट जी पंचायत आसा थंय आसा. अँड येस, कलांगूटचे आमदार मायकल लोबो सर कलांगूट पंचायतीचे जे बरे उमेदवार आसा तांकां सपोर्ट करपा खातीर भायर सरलेले आसा. सर, ही एक पंचायत अशी आसा परत एक फावट पुराय गोंयची नजर आसतली, कारण एक ट्युरिजम बेल्टाचो सारको मुखेल एक हेडक्वॉर्टर म्हटल्यार जाता ही एक पंचायत आसा. आणि हांगासर जर तुमचे सपोर्टर्स जर आयले जाल्यार काम करपाक आनीक बरें जातलें, कारण खुबश्यो गजाली ज्यो हांगासर जायत गेल्ल्यो आसात ताजे भितर एक म्हणटा हांव. तुमकां कितें दिसता सर ह्या फावटीचें इलेक्शन कशें जातलें? इन शॉर्ट गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता हांव की दीस पंचायत जी कलांगूट आहा ही वर्ल्ड फेमस ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन प्लेस ह्या भागान आहा. कलांगूट म्हटल्यार आख्ख्या संवसारान हो जागो फेमस. जो रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसलो तो पंचायतीन हिंगा दिवंक ना लोकांक. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ते ओन जाले, म्हणजे बिल्डिंगी जाल्यो, हॉटेल जाले आनी तेका लोक सजमले थोडे डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी हे पंचायतीचे जे मेंबर आहा ते लोकांक सांगूंक लागले हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा. तशें न्हू तें डेव्हलपमेंट म्हणजे बरे रोड जावपाक जाय, बरे फुटपाथी जावपाक जाय, बरे गटर जावपाक जाय उदक वचपाक, बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय, लायट बरी आसपाक जाय. हिंगासर आयज बसून इतली हॉटेलां आहा, म्हाका दिसता ह्या कलंगूट विलेजीनूच अबावट 5000 रूम्स आहा जे आमचे लोकल लोकूय भाड्याक दिता. आनी हॉटेलांय बांदलेली आहा, लायक 5 स्टार हॉटेलूय आहा, 3 स्टारूय आहा, 2 स्टारूय आहा आनी गेस्ट हावस आहा. पूण ह्या जाग्याचेर आमचे कडेन आयज पासून एक सब स्टेशन ना इलेक्ट्रिसिटीचें. कलांगूट पंचायत हॅज ओन्ली मिल्क द काव, म्हणजे हे मेंबर जे आहा अशें दूद काडलें गायेचें की तेका दुसऱ्या वर्सा हेंच दिवंक ना, म्हणजे एक ग्रास दिवचो पडटा बरें दूद येवपाक, ताका खाण दिवचें पडटा, तें दिवंकूच ना. खाली मिल्क काडलें आनी आपल्याक दवरलें घरा. म्हणजे आपूण तंदुरुस्त जाले. आपले ते 11 मेंबर जे आतां आहा आनी आदले मेंबर जे आहा ते तंदुरुस्त जाले. तेंची बिल्डिंगी येयल्यो व्हडल्यो आपले ओन,
गोंया भायर वचून पासून तेंच्यांनी हॉटेलां बांदली, खंयच्या तरी घाटार वचून हॉटेलां बांदली. म्हणजे पयशे लोकांचे ह्या लोकांनी निवडून दिले, ह्या लोकांक, आनी घाटार वचून हेंच्यांनी 50 रुमाची हॉटेलां बांदली. म्हणजे गोंयान दाखोवप ना की आमचे कडेन हॉटेलां म्हणून, थिंगा वचून बांदली. जाय जाल्यार लोकांक हांव प्रूफ बसून दाखयता. इन्व्हेस्टिगेशन आतां जावपाचें आहा तें व्हडलें बरें मोठें. पण इन शॉर्ट सांगूंक सोदता हांव की कोंगूडच्या लोकांक ह्या पॉलिटिशियनांनी फटयले. हे जे लोकल पंचायत मेंबर जाले तेणी आपले बक्षीस मारले. पंचायत केन्नाच वांगडा काम केलें ना. हे फावटी खंय तरी कोंगूडचे लोक आमकां प्रतिसाद दितले आनी हे फावटी आमी पंचायत फॉर्म करतले आनी लोकांक जे आमी उलोवन दाखयला स्वप्नांतली कोंगूट जे आमच्या आमदारान उलोवन दाखयला आनी आमच्या खंय तरी काळजान आसा स्वप्नांतली कोंगूट आमी दितले लोकांक. म्हाजो मेन स्टेज आसतलो यूथ एम्पावरमेंट. यूथ इज एट द मुवमेंट आर खंय तरी ते मार्ग विसरल्या. बेजीक फेसिलिटी आमी प्रोवायड करूं शकता, जाय तितलें करतले. गार्बेज इज अ मेजर इशू इन कलंगूट. सगळें आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गव्हर्मेंटान 150 करोडाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लो आहा ऑलरेडी. पूण खंय तरी पंचायत लेवलार एक साथ ते वांगडा काम करूंक सोदिना. हांव नकळो कितें रिजन तें, पूण जेन्ना आमची पंचायत येतली तुमी 2 वर्सांनी डिफरन्स पळयतल्यान की बाबा खरेंच ह्या भुरग्यांनी कितें तरी करून दाखयलें म्हणून. म्हाका म्हाज्या गांवरान इम्प्रुवमेंट हाडपाचें आसा आनी बालवाडी ना ती बालवाडी घालून दिवपाची आहा तांकां सगळ्यांक, म्हणजे धाकट्या भुरग्यांक. आनी म्हाजें मनन आहा कितें तेंचे खातीर कितें आतां आमचे भुरगे आहा न्हू ते भायर वयता पळय, पेड्यान वयता स्विमींग शिकोवंक जावं आनी खंय खंय वयता, तें म्हाका म्हाज्या आमच्या कलंगूटान करपाचें आहा. चड करून हांगा रस्त्याची चड गरज आसा. सगळे रस्ते उरल्या, लायटीची कनेक्शनां थोड्यांक दिवपाची आसा, वॉटर कनेक्शनां थोड्यांची उरल्या, जायत्या जाणांनी वाड्या वयल्यान सांगल्या. आनी हांव तेंची कामां करपाक सदांच वावुरतली आनी सदांच म्हाजो वाडो सोबून हाडटली. MLAच्या तूं दारार केन्नाय वच, तेचो सदांच आमकां सपोर्ट आसता आनी तेच्या कुस्तारूच आमी आतां सगळें कामां करपाची आसा आनी तेचो आमकां फूल सपोर्ट आसा. गांवरावाड्यान चडशीं कामां जावंक ना. इतलीं वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं तो आसा हिटलर. तो कोणाकूच काम करतलो जाल्यार पळोवन कामां करता. आतां हांव निवडून येतलो तेजेर दुबावूच ना. आनी पयलें काम म्हाजें जे निवडून येयलो म्हणटकूच जी घरां कोस्टल बेल्टार जी आसा आनी ती घरां प्लॅनिंगाचेर घालपाची. आनी मायकलान सांगलां आमकां ही सगळीं लिगल करून दिता म्हणून. आनी तशेंच ह्या लोकांचें उदकाचें प्रॉब्लम आहा. गांवरावाड्या आजून पासून लायटीचें प्रॉब्लम आहा आनी रस्ते जे आहा ते पाटी 30 वर्सां जालीं वांकडे फावर आनी ते रस्ते केलेले आहा. तितून हांव कोणाकूच सोडचो ना. हांव सगळ्यांचें करतलो. वोट मारता तेंचेंय करतलो आनी वोट मारना पळय तेंचेंय करतलो. वॉर्ड नंबर 4 आमच्या वांगडा एंटनी बाब आसा. एंटनी बाब, वेलकम टू द शो. थँक्यू. एंटनी बाब, म्हाका सांगा की तुमचो एम कितें आसा फॉर युअर वॉर्ड आनी पूर्ण पंचायती खातीर? तुमकां कितें डेव्हलपमेंटा बाबतींत कितें करपाक जाय, जावं आनीक खंयचे जर तुमचे गजाली तकलेन आसा जाल्यार? पळय, सगळे इलेक्शनाक बसतात. आतां म्हाज्या वेळार आयकलें खूब जाण म्हणटा 10-12 जाण बसले. हांव नको कोण, म्हाका गमकूय नाका. म्हाजो एकूच एम आहा, जेन्ना पळय आमचे कोंगोटकार जे आमचे भुरगे म्हाज्या घरा कडेन येयले आनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो की एंथनी यू आर द सिनियर मोस्ट पर्सन इन कलंगूट पॉलिटिशियन्स. कित्याक हांव पयलो 2 टर्म्स हांव कलंगूट पंचायत मेंबर आसलो इन 1992 आनी मागीर परत 1997 मागीर जिल्हा परिशद इलेक्शन येयलें आनी आय वॉज द फर्स्ट ओपन फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा परिशद मेंबर फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय गॉट इलेक्टेड आनी देन आफ्टर दॅट वी कंटिन्यू विथ माय फॅमिली विथ 3 टर्म्स एज अ जिल्हा मेंबर. तेन्ना आमचें अंडरस्टँडिंग आसला. तेन्ना आमचो मायकल बाबा आमचे मदीं येयलो, म्हाजो फॅमिली फ्रेंड. आमी सांगलें की मायकल आमकां रिक्वेस्ट करता परत बस म्हणून. ना म्हटलें आतां दुसऱ्याची मायंड पळोवया, दुसऱ्याक घालया. यू कॅन बी सेल्फीश. बरोबर. सो दुसऱ्याक चान्स दिवया. सो तसो आमी आमची शानांक फुडें काडलो आनी आमी शानांक जिखून हाडलो. जस्ट टू शो द पीपल दॅट आय एम फ्लेक्सिबल पर्सन. यू कॅन बी ग्रीडी फॉर एवरीथींग. तें जालें आनी मागीर तेच पर्यंत आतां जे पळय भुरगे म्हाजे येयले, आमी वील डू समथींग फॉर कलंगूट. वील ऑल गेट टुगेदर एंड डू समथींग फॉर कलंगूट. आय सेड व्हेरी गुड. आय सेड त्या पासून तेंच्यांनी एक आमचो एक ग्रूप फॉर्म केला न्हू, तेका नांव पळय कितें दिलें आमी, टुगेदर फॉर कलंगूट. आय वॉज सो हॅपी एंड इट वॉज माय ड्रीम टू डू समथींग फॉर कलंगूट. आनी म्हाका दिसता आमची ड्रीम आतां फुलफील जातली. हांव फ्रांसीस रॉड्रिग्स तिवया वाड्या आनी माड्ड्या वाड्याचे 7 नंबराचेर बोल्लां आनी
म्हाका चडशें हांवें खूब कामां केलेलीं आहा आनी आमचो आल्लो एलेक्स बोडकार 25 वर्सां पळय तेणें माड्ड्याक आनी तिवेवाड्याक कामां खूब केल्या तेणें आनी म्हाका आजून पासून खात्री आहा म्हाका तेचो भरपूर सपोर्ट आहा आनी तो आतां रेस्ट करपाक तेची आतां ओल्ड एज जाल्या म्हणून तो आतां फाटीं रावला आनी म्हाका तेणेन सांगलां तूं आतां उरलेलीं सगळीं कामां कर आनी तूं फुडें सर आनी तूं बस इलेक्शनाक आनी जीख आनी आपणाक सदांच तुका सपोर्ट आसतलो म्हणून सांगलां आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरोबर. आणि हे वॉर्ड खूप इम्पॉर्टंट आसा ह्या पंचायती खातीर कारण तुमच्या अगेन्स्ट जे पयलींचे सरपंच आशिल्ले ते कम्पीट करता सो कितें त्या बाबतींत तुमकां कितें म्हणचें आसा? म्हाका लोकांचो भरपूर सपोर्ट आहा आनी म्हाका लोकांनूच फुडें काडला बॉस म्हणून आनी हांव लोकांक म्हाजेर विश्वास आसा की हांव कितें आदी पासून कामां करून येयलां आनी आतांय तेका कामां करून दितलो म्हणून तेकाच लागून तेणेन म्हाका फुडें काडला. सर हे जे पॅनल वांगडा आमी उलयताले पळय एक गोश्ट सारकी दिश्टी पडटा ती यूथ कारण तुमी दर एक फावटी यूथ हाजेर चड कॉन्सन्ट्रेट करता कारण यूथ आर द फ्युचर ऑफ द नेशन सो हे यूथ जे आसा शॉन आसा सुदेश आसा तांचे विचारूच आउट ऑफ बॉक्स आसा त्या दृश्टीन तुमी ह्या पंचायती कडेन कशें कितें पळयता ते कशें कितें डिलिव्हर करतले फुडें? पॅनल अशें घातलां की सगळे भाशेचे लोक आहा आमचे एल्डर्स आहा तशेंच आमचे यूथ आहा आनी दे वील ब्रिंग इन द चेंज जी घडोवन येवपाक जाय कोंगोटीन ती चेंज आमचे पॅनल घडोवन हाडटले आनी स्पेशली वॉर्ड नंबर 7 जो बाब फ्रांसीस बसला तेका लोकांचो आदार आहा तेका त्या वाड्यांतल्या लोकांचो आदार आहा आतां कॅन्डिडेट भायल्या दुसऱ्या वाड्यांतलो येवन थिंगा बसला तेणें कोंगोटीची कशी वाट लायल्या ती कोंगोटकारां जाणा तांकां कशें कशें सोतायल्या दुसऱ्या लोकां कडसून तांकां कंप्लेनां घालपाक लायल्या म्हणजे खंयच्या तरी बिल्डरांक खंयच्या तरी हॉटेलवाल्यांक खंयचे तरी गेस्ट हावस ओनर भायले जे गोंयांत येवन रावले थिंगा कालांगुटान रावल्या आनी तेणी जे जागे घेतले तेंचे कडसून तेणें आयडिया दिवन त्या लोकांक लोकल लोकांक नोटीसी धाडूंक लायल्या म्हणजे आपूण ना भितर ही इज प्रोटेक्टींग द आवटसायडर्स सो हो सादो भुरगो तो ही इज गोइंग टू बी द जायंट किलर ऑफ दीस विलेज जो 30 years वॉर्ड मेंबर सरपंच डेप्युटी सरपंच म्हणून आसलो हो हिटलर तेका घरा धाडपाक हो सादो भुरगो कोंगोटकारांक आमी दिल्लो आहा आनी त्या वाड्याक सो ही वील डू वॉट एवर चेंजीस इज रिक्वायर्ड इन दॅट वॉर्ड 1-to-1 फायट आहा 1-to-1 फायट आहा आमचो कॅन्डिडेट वर्सीस द हिटलर सो कितें आहा पळय तें लोक जाणा कोण कोणाची कामां कोत्तलो पळय तो आनी तितूनच हो सिंपल मनीस हो हंबल सारको सिंपल हंबल मॅन वील रायज अप ओवर देर लोक तेका निवडून हाडटले. बरोबर. ह्या फावटी लोक खरेंच खूप विचार करून वोट करतले हातूंत काय दुबाव ना. 11 तारखेक इलेक्शन आसा मुजरत भायर सरात आनी वोट करात आनी कितें तरी चेंज घडोवन हाडून पंचायत लेवलाचेर तुमची कामां खुबशी जाता सो पंचायत कितले इम्पॉर्टंट आसा हे सगळ्यांक खबर आसा सो 11 तारखेक भायर सरात आनी वोट करात. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. माझ्या हातीन जे आसा तातूंत एक उतर बरें बरयल्लें आसा लिडरशीप इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन इट्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. सर लास्ट उतर कलंगूटच्या लोकांक खातीर कितें आसतलें तुमचें? हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां कलंगूट डिजर्व्स बेटर